कितकीशी 3-4 वर्सां ज्यो गृह आदाराच्यो ऑर्डरी पेंडींग आसल्यो ह्यो ऑर्डरी आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमचे आमदार श्री प्रवीण शेठ यांच्या प्रयत्नांनी 1,500 म्हयन्याक अशें तशें मेळटात आनी आमी ते बरे अशें आनी यूज करतात की तेंचें नांव काडून कितें तरी हांव करूंक सोदता. आनी दुसरी गोश्ट कितें आसा, आतां जी पेंडींग थोडे कांय कारणास्तव म्हण अध्यक्ष दयानंद कारकोडकर, अपर्णा मातनारेकर, डिग्गीवाडा नारवा कोणाचे हांगासर उपस्थित आहात. गोंय सरकार आपल्या ह्या जनते खातीर कितले काम करता हे सांगपाचे वेळ येवंक ना. आयज आमकां कृतीन दिसता की आमच्या जनतेची कशी देखभाल करपाचे जबाबदारी आमच्या सरकारान घेतलेली आसा. म्हाका सांगपाक हांगासर खुशी भोगता. एखादें राज्य आसतलें आमच्या देशान जे गोंय सारखे अशे वेगवेगळ्या स्तराचेर आमच्या समाजातल्या सगळ्या घटकांक अश्यो स्किमी दिवपाक आयज सक्षम आसा. आतांच आमचे सचिव विश्वास चोडणकर यांनी म्हटलें, माननीय मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर भाई पर्रीकर यांच्या सुपीक विचारान डेव्हलप जाल्लेले स्किमी त्या वेळार अशें दिसलेले लोकांक इतल्या लोकांक हे पयशे खंय दिवंक पावतले, 1-2 म्हयने भितर आनी बंद पडटले. पण आयज तुमी पळोवंक शकता गृह आदारा सारक्यो स्किमी ज्यो प्रत्येक महिलेक जेची उत्पन्न 3 लाखापेक्षा कमी आसा अशा महिलांक ह्यो दर म्हयन्याक 1,500 रुपया दिवपाची ही तरतूद आयज आमच्या गोंयांतूच फक्त आहा. ही स्कीम खंयच्या एका विशिष्ट समाजाक, विशिष्ट जातीक, विशिष्ट धर्माक थंयसरूच केन्ना मर्यादीत ना. ह्यो जर तर स्कीम जर केल्यो सामाजीक दृश्टिकोनातून ज्यो स्कीम आहा त्यो केल्यो जाल्यार त्यो सर्वसामान्या पर्यंत पावपाच्यो, सर्वसामान्यांक तेचो लाभ मेळपाचो ह्यो तेजो हेतू आहा. आनी त्या प्रमाणे हे वितरीत करीत वता. आमचे नरेंद्र भाई मोदी जे आमच्या देशाचे यशस्वी पंतप्रधान आसा त्यांनी फाटीं एक विश्वकर्मा म्हणून एक बरी स्कीम हे केल्या, सुरू केल्या. ह्या हितूनसून तेणी 18 हेंचे काम करपी जे आहा 18 गट जे आहा ते खंयच्या समाजा कडेन आहा अशें ना किंवा विशिष्ट जाती कडेन संबंदीत आसा अशेंय ना. काम करपी त्या घटकांक त्या हितूनसून क्षेत्रांत काम करपी 18 समाज हेका अशे समाजांतल्या लोकांक हे मेळटलो, तेजो लाभ मेळटलो. स्कीम मेळ्ळा कशें कितें आनी कितें म्हणटा आणि म्हाका एक सांग पळय, आतां तूं स्किमींग केन्ना एप्लाय केल्लें? शेताच्या ऑफिसांतल्यानूच म्हाजी स्कीम एप्लाय केली. करिश्मा कडेन करिश्मा तूं आतां कोणाक थँक्स म्हणटा? कोणाक धन्यवाद सरांक, शेताक आनी करिश्मा सावंताक.